लोकसभा वेंचणूक जिखपा खातीर सगळ्या फटीच्या प्रचारांक जाप दियात। सोशल मीडियाचे सक्रिय जायात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आपल्या कार्यकर्त्यांक उलो मारला। अमेरिकेक सावन परत येतगीर पयलेच फावट तांणी पणजेत भाजपा वावुरप्याची सोमारा सभा घेतली। गंभीर दुयेंसाक लागून कांय म्हयने गोंयभर आशिल्ल्या पर्रीकाराक प्रत्यक्ष पळोवपाक आनी आयकुपाक पणजी कम्युनिटी सेंटरांत भाजपा कार्यकर्त्यांनी ही गर्दी केल्ली। माचयेर आशिल्ले तीनय खासदार आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार। ते भायर सदानंद शेट तानावडे, दयानंद मांद्रेकार आनी दामू नायका सारके पक्षाचे फुडारी। सभेचो पुराय मूड भावनीकच आशिल्लो। पर्रीकार लेगीत स्वताच्यो भावना आवरपाक शकलो ना, पूण तरी ताणें दुकां गिळी आनी राजकी भाशण केलें। लोकां मदीं वचून आनी सोशल मिडियाचेर कितें प्रचार करचो हाची वळेरीच दिली। काही अपप्रचार जातात, त्या अपप्रचाराक उत्तर दिवपाक येवंक जाय। अपप्रचार तरेतरेचे आसतले, पण अपप्रचाराक उत्तर दितलो जाल्यार आमी इतलेच एक्टिव्ह जावचे पडटले, वोकल जावचे पडटले। बीजेपीचो कार्यकर्तो आतां उदाहरण सांगता, रिजनल प्लानाचेर उलयतात। रिजनल प्लान कोणें नोटिफाय केला? दिगंबर कामतीन केला। करप आपणें ह्यो कॅसिनोच्यो बोटी हाडल्याच्यो हांच्यांनीच हाडल्या। कोल गेल्या एसेंब्लीक हांवें दाखोवन दिले, कोलाक परमिशन दिलें पयलीं एमपीटी, ते हांच्यांनीच दिलें। आयज केंद्राक मल्ले आसत किंवा तो दुसरो कोण तो मोदी आसत, हांकां लोनां दिल्या पळय ती सगळी काँग्रेसच्या काळांत दिल्या। यंग जनरेशन तांचे कडेन एप्रोच जावचो पडटलो, मध्यम वर्गिया कडेन एप्रोच जावचो पडटलो। महिला कार्यकर्त्यो आमच्यो एक्टिव्ह जावन महिला पर्यंत सारको कशा प्रकारे वुमन एम्पावरमेंट ह्या सरकारान केला ताजी सगळी म्हायती घेवन आमकां वचची पडटली। कार्यकर्त्यांक फुडले 8 म्हयने 9 म्हयने जिवाचें रान करचें पडटलें। तुमी सगळ्यांनी केल्ले प्रार्थना विशीस म्हाका दिसता सारक्यो वयर पर्यंत पावल्यो। तुमच्या आशिर्वादाक आनी प्रार्थनेच्यान हांव परत आयलो आनी परत एकदां हळूहळू करून का आसना कामकाजाचेर लक्ष दिवपाक शकलो। आनी नुस्त्या खातीर हांव परतो गोंयांत आयलो, त्यामुळे नुस्त्याचेर म्हजें इल्लें चड लक्ष। कोणें चिंता करपाची गरज ना, गोंयकारांक दुशीत नुस्तें खावपाक दिवचो ना। हांव थोडो वेळ सुरवातीक उबो रावलो कारण दोळ्यांत दुखां आयलीं। 4 म्हयने कोणाकूच मेळूंक नासलो। मे बी पावस जातकूच गांवांत सुद्दां पयलींची हें नासत, फ्रिक्वेन्सी नासत, पण केन्ना ना केन्ना तरी कार्यकर्त्यांक तरी मेळपाक वचपाक शकतलो अशी हांव अपेक्षा करतां। हेर सगळ्या उलोवप्यां मदीं कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल इल्लो चडूच सडेतोड आशिल्लो। ताणें सरळ सांगलें, पर्रीकार पयलीं भशेन प्रचाराक देंवपाक शकचो ना, तेन्ना आमकां सगळ्यांक पर्रीकार जावचें पडटलें आनी सोशल मिडियाचेरूय सक्रिय जावचें पडटलें। एक तरी लिडर बरे जावन येवचे हे मागणी करपा खातीर हो लिडर येतलो काय आनी तेजेर क्वेश्चन मार्क घालता, तेन्ना आमकां सगळ्यांक जागृत जावंक पडटलें की हेजे फुडें जर कशे असले विशय जाले की आमी सोशल मिडियाचेर, आमी फेसबुकाचेर, आमी वॉट्सॅपाचेर, आमी कसले बाकीचे सगळे सोशल मिडियाचेर आमी तांकां जबाब दितले अशे विचार करूंक पडटले। मनोहर भाई आमकां कॉन्स्टिट्युशन आपोवपाची गरज आसची ना, आमी स्वता मनोहर भाई जावंक पडटले। आपापणाचे कॉन्स्टिट्युशन आमकां काम करूंक पडटलें, हें आमकां करूंक सगळ्यांक पडटलें। नाल्यार एक मनोहर भाई मिटिंगाक आपोवपाक जाय, कित्याक तेजे हेल्थ कंडिशन मे बी तितले इम्प्रूव जावना, 100% जावंक शकना, 90% जावंक शकता वा 80% जावंक शकता। पूण म्हजें म्हणणें कितें की आमकां सगळ्यांक मनोहर भाई पर्रीकार जावंक पडटले आनी येता ते विधानसभेचे इलेक्शन, येता ते लोकसभेची दोनूय इलेक्शनां आमकां मोठ्या प्रमाणे काम करूंक पडटलें। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।